दीस बुधवार मेयाची 6 तारीख 2026. पहिले मसाप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मसाप अध्याय 15 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. तवळ जुदेयातावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोयजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंत्योकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आशिल्ल्या धर्मदूता आनी मालगाड्या मुखार हे सवाल घाली जाय म्हणून निर्णय केलो. अशें थंयचे पवित्र सभेन तांकां पाटयल्ल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी सामारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आशिल्ल्यांनी भावार्थाक वेंग मारली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोष जालो. ते जेरुसलेमांत पावतच थंयचे पवित्र सभेसोवे देवदूतांनी आनी मालगाड्यांनी तांकां स्वागत दिलो. हांणी देवान आपणा मारिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठून अशें म्हणा लागले, तांकां सुन्नत करची गरज आनी मोयजेचे नियमशास्त्र तांचे करनाय पाळूंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी ही संगत तर्काक घालचे खातीर एक जमात आपयली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 87, 2, 3 तावन 4, 12 तावन 13, 14 आनी 16. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशीं पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवाट्याचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बंदावळेन उबान बांदला आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाकरणून इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मनसुबेचें शिंवासण. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सुमी. म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात दुळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकना. वय हांव दाखवाल. तुमी म्हजे फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरीं कातर उडयतले आनी तो
सुकन वतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजी शिस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. ह्या उतरां मारिफात जेजूक आपल्या शिसां थंय सगळो हुस्को आसलो म्हणून आमकां कळून येता. आपल्या शिसां खातीर जेजू बापा लागीं विशेश तरान मागता. सर्व वायटांतले आपल्या शिसांक राख आनी सांबाळ म्हणून जेजूचें मागणें. आपल्या शिसां खातीर जेजू बापाक आपलें बलिदान भेटयता. जेजू विणे आमी कितेंच करूंक शकना. जेजू संगी आसल्यार मात्र आमकां जिविताच्या हर एका मेटांनी जैत लागता. आमी जेजू थंय एकवटान रावून ताचे उपादेश पाळन बापा थंय एक जावन रावजय म्हणून जेजू अपेक्षिता. हें करूंक तो आमकां उलो दिता. जेजूच्या ह्या उल्याक आमी पाळो दिल्यार देव आमचे मागणे आयकता आनी आमी सवर्ण बेंडलेल्या फांट्या बरी जाता. विशेष फळ दिवंक शकतले.